प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 7वो विसवूर बोर्ड 21 ते 29 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 7 verses 21 to 29. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात ती सगळींच सर्गीच्या राजांत भितर सरची ना, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायची खुशी करता ती स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. तो दीस येतोच सभा जाणां म्हाका म्हणटली, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी पुरगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विजबितां आमी केली न्हय, आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्यान म्हजे सोरशिल्ली कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. दो गोर बांदपी देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांच्या पोरमाणे चलतात, ती आपले गोर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा परी हांव ताका धरतां. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते गोरार मारले, तरी ते मोडले ना, कित्याक ते खोडपार बांदलेले. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमाणे चलोना, ती आपले गोर रेंवेत बांदलेल्या एका पिसाक मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते गोरार मारले, आनी ते मोडले आनी तांचे सारखे गोठण जाले. जेजूचो अधिकार. जेजून आपले उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जगोर अजाप जातालो, कित्याक तांच्या शास्त्र्या भाशेन न्हय, पूण अधिकारान तो तांकां शिकवण दितालो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तेतून जेजू आमकां कितें म्हणटा. तो म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात ती सगळीं स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. भाव भयणीनो, आमी खूब जाणां आमकां आमी मागणी करता, आमी इगर्जेक वता, आमी आमचो तेस करता, आमी सगळें देवस्पण करता. हें बरें हा, हें सगळें करपाक एकदम गरजेचें. पूण भाव भयणीनो, जेजू जी उतरां आमकां हांवें सांगूंक सोदता त्या वरवीं आमकां कळोन येता की फकत आमी उतरांनी जेजूक आमी सोम्या सोम्या म्हणलो, पूण आमी ताजें उतर पाळूंक ना जाल्यार आमी केन्नाच सर्गीच्या राज्यांत भितर सरची नात. कित्याक जेजू आनी फुडें सांगता, तो म्हणटा, त्या दिसा म्हणटा तो दीस येतलो तेन्ना जेन्ना तो परतून येतलो, कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा, आनी तो जेन्ना दुसरे फावटी परतून येतलो तो तेन्ना एक सोरोंडार म्हूण येवचो ना, तो एक शांतीचो राजा म्हूण येवचो ना, पूण तो आतां आमची झुट्टी करपाक येतलो. आनी तो दीस येतोच सोबार जाणां ताका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो, आमी तुज्या नांवान देंवचार काडले, आमी तुज्या नांवान सोबार विजितां केलीं. आनी तेन्ना जेजू आमकां कितें म्हणटलो, आमी खरेपणी ताजें उतर पाडूंक ना जाल्यार तो म्हणटलो, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशी खडसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा की जो लोक ताका त्या दिसा येतलो आनी म्हणटलो, आमी तुजो संदेश परगटलो, आमी देंवचार काडले, आमी तुज्या नांवान समोर विजबितां केलीं, आमी तुजें उतर परगट केलें, आमी शेरमाव दिलो, आमी खूब वस्तू केल्यो, पूण जेजू तांच्या तोंडार मारतलो आनी म्हणटलो, हांव तुमकां वळखना, म्हज्या कडसी खडसरात, कित्याक हांव तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. भाव भयणीनो, ही उतरां जेजूची आमी त्या दिसा आयकोंक आमकां नाका, कित्याक आमकां जाय की आमी जेजू वळखूंक आतां. त्या दिसा जेन्ना जेजू म्हणटलो, हांव तुमकां वळखना, आनी आमी इगर्जेक गेले जाल्यार सगळें केलें जाल्यार, सगळें देवस्पण केलें जाल्यार, देवाचें उतर परगट पासून केलां जाल्यार, सगळें आमचें जें देवस्पण आहा तें आमी सगळें केलां जाल्यार, पूण भाव भयणीनो, शेकी जेजू आमकां म्हणीत जाल्यार हांव तुमकां केन्नाच वळखना, तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना हांवें, तें भाव भयणीनो एकदम वायट. कित्याक हें सगळें करून आमी आजून पासून जेजू वळखना जाल्यार आमी फकत धर्म करता,
आमी फकत उतरांनी आमी ताका सोमी सोमी म्हणटा पूण ताचे उतर आमी पाळिना. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी ह्या उतराचेर पोत्तून पोत्तून नियाळ करुया. कित्याक सासणाचें सूख आमी भोगूंक जाय जाल्यार खरेपणी आमी स्वर्ग राज्यांत भितर सरोंक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक स्वर्ग राज्यांत भितर सरोंक जाय. आमी ह्या संवसारांत थोडे दिसांक हा पूण सासणांक आमी ह्या संवसारांत गेल्या उपरांत आमकां सगळ्यांक जाय स्वर्ग राज्यांत भितर सरपाक. आमकां जाय जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक जाल्यार पावपाक. म्हणटच भाव भयणीनो तें जावपाक आमी खरेपणी जेजूक ओळखूंक एकदम गरजेचें आनी ताका आमी ओळखूंक जाय जाल्यार आमकां जाय ताच्या उतराची सोजमणी. आमकां जाय तें उतर ताचें उतर पाळूंक. कित्याक जेजू म्हणटा म्हाका फकत सोमी सोमी म्हणटात पूण म्हज्या स्वर्गीच्या बापाची खोशी करिनात जाल्यार तुमी केन्नाच स्वर्ग राज्यांत भितर सरची ना. म्हणटच भाव भयणीनो स्वर्गार आसतो त्या बापाची खोशी. स्वर्गार आसतो त्या बापाची खोशी कितें जावन आसा. स्वर्गार आसता त्या बापाची खोशी जावन आसा ताचें उतर आनी तें उतर पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन दवरलां. आनी भाव भयणीनो जें देवाचें उतर आमी वाचता ताचेर नियाळ करता तें उतर आमी पाळटा आतां आमी सर्गीच्या बापाची खोशी करता. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुमकां ज्या दिसा तो परतून येतलो आनी लोकांक म्हणटलो हांव तुमकां वळखना, आयज आमी भाव भयणीनो आमी जेजून ओळखून घेवया. आनी जेजूक आमी ताका ताजो फोटो घालून डिवायन मसीचें पिक्चर घालून आनी ताका आमी कितें इमाज घालून आमी ताका जेजूक वळखचें ना. आमी जेजूक वळखतले जेन्ना आमी ताचें उतर आमी सजमतले तें उतर आमी पाळटले तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत कोत्तले. तर जो लोक देवाचें उतर आयकता तें उतर सजमता तें उतर पाळटा तीच आतां जेजूक वळखतात. कित्याक ती आतां जेजूचें उतर पाळटात. तर आयज खेरीत भाशेन आमी उतरान रिगून रावया. वेळ थोडो आसा पूण आयज भाव भयणीनो खरेपणी देवाचें बोगसणें मागून आयज आमी उतरान रिगून तें उतर पाळून आयज आमी तें उतर करपाक सुरवात करुया. खरेपणी जेजूक वळखुया की एक दीस जेन्ना तो येतलो आमकां म्हणटलो यात सासणाचें सूख भोगूंक यात. कित्याक हांव तुमकां वळखता तुमी म्हाका वळखतात आनी तुमी म्हजें उतर पाळलें. हेंच करपाक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.